नमस्कार. आज करियर म्हळें की खुबश्या जाणांक टेन्शन येता, पालकांक तशें भुरग्यांकूय बी. आनी हें टेन्शन पयस करपाचो एक मार्ग म्हणल्यार मार्गदर्शन घेवप चड गरजेचें. आनी हें मार्गदर्शन योग्य वेळारच जावपाक जाय. हें मतीन घेवन ही एक मालिका आतां सुरू जाता, ती म्हटल्यार हॅलो करियर. आयच्या मालिकेन आमी पळयतले हॉस्पिटॅलिटी हातूंतल्यो संद आनी ताच्या विशीं म्हायती दिवपाक, तुमचे दुबाव पयस करपाक आमच्या कडेन तज्ञ आयिल्ले आसात. आमी घेवया तांची वळख. संजीव कडकडेन बॅचलर्स डिग्री इन सायन्स, बॅचलर्स डिग्री इन एड्युकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्सच्यो पदव्यो संपादन केल्या. तशेंच तांणी फूड सर्वीस मॅनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट मॅनेजमेंट, डिप्लोमा इन टिचर्स ट्रेनिंगच्यो पदव्यो मेळयल्या. संजीव कडकडेक 4 वर्सांचो हॉटेल इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स आसा. तशेंच 23 वर्सां तांकां शिकोवपाचो अनुभव आसा. संजीव कडकडे सध्या इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टॅक्नॉलॉजीन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून काम करतात. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तांकां 2009 सालान बेस्ट टिचरचो नॅशनल अवॉर्ड दिला. नमस्कार. सगळ्यांच्या वतीन कडकडे सर तुमकां येवकार. नमस्कार. आमकां प्रश्न येतलेच, पण हॉस्पिटॅलिटी हो जो विशय आमी आयज चर्चा करतले, ताचेर मार्गदर्शन घेतले तुमच्या कडल्यान, ताची थोडीशी पाठभूंय तुमी सांगची. ही जी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री, हॉटेल इंडस्ट्री जाका म्हणटात, ती जगभर व्यापलेली आसा. आनी हाची सुरवात जर सांगपाची म्हणजे 1794 सिटी हॉटेल म्हणून न्यूयॉर्काक सुरू जालें. आतां भारता संबंधी सांगपाचें म्हणजे 1903 ताज महाल हॉटेल जे अपोलो बंदर गेटवे ऑफ इंडिया कडेन ते 1903 टाटान सुरू केलें. आतां थोडेशे आमी गोंया कडेन येवया. तर गोंयान हाची पाठभूंय कितें आसा? गोव्या म्हज्या म्हायती प्रमाणे हॉटेल मांडवी जे पणजे आसा ते 1961 सुरू जालें. तर तें पयलें हॉटेल म्हणून म्हज्या म्हायती प्रमाणे. आतां हॉस्पिटॅलिटी म्हळें न्हय की ताचो मुख्य कोणो आसा हो म्हणजे हॉटेल वेवसाय. तर ह्या हॉटेल वेवसायाची जी रचना आसा ताच्या विशीं थोडेशें तुमी सांगचें. आतां हो हॉटेल वेवसाय आसा, ही हॉटेल इंडस्ट्री इतली डायवर्सिफाय आहा, स्काय इज अ लिमीट. फक्त इच्छाच जाय. हाजी व्याप प्रचंड वाडलेलो आसा आनी वेगळी वेगळी फिल्ड्सां. तर आतां हॉटेल इंडस्ट्री जर भितर सरतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे ताका कोर्साची गरज. तो कोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां कोर्स नंतर कोर्साचें सांगच्या पयलीं ताचे जे विभाग आसता, ताची जी रचना आसा ताची थोडीशी तुमी म्हायती दिया. मागीर ताच्या उपरांत आमच्या पळयणाऱ्यांक थोडीशी कल्पना येतली की खंयच्या खंयच्या हातूर कितें कितें संद आसूं शकता. ओके. हे हॉटेल इंडस्ट्री आतां हॉटेलूच आसा न्हय, ताका मेजर अशी 4 डिपार्टमेंट्स. एक फ्रंट ऑफिस जे रिसेप्शन म्हणून तुमी पळयता. दुसरें हावसकीपिंग म्हणजे रुमाची सजावट, गेस्टाक रूम रेडी करून दिता ती. तिसरें म्हणजे फूड प्रोडक्शन, जे कसले कसले जेवण मेनू प्रिपेर केले वता ते पळयतात. आनी चवथें म्हणजे ते सर्वीस जी करूंक जाय ती फूड अँड बेवरेज सर्वीस, जाका रेस्टॉरंटान आमी वेगळे वेगळे तरेची सर्वीस केली वता. ही 4. हीच सोडून आनीक डिपार्टमेंट्स आसा जाचो सुद्दां सपोर्ट लागता. हॉटेल इंजिनियरींग जे मेंटेनन्स आमी म्हणटात, ताच्या नंतर सेक्युरिटी, अकाउंट्स, फायनान्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अशी कितले हॉर्टिकल्चर, अशी कित्येक डिपार्टमेंटाची गरज हॉटेलान हें जाता. आनी परत ह्या वेवसायाचेर कितकेशेच जाण अवलंबूनूय आसतले. हय, डेफिनेटली. आतां ही जी डिपार्टमेंटां आसा न्हय, प्रत्येक डिपार्टमेंटाक स्ट्रक्चर आसा, ताका हायरार्की आसा, ऑर्गनायझेशन आसा. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान असंख्य मॅन पॉवर म्हणटा तशी मनुष्यबळ लागता. सांग. आतां आमकां जे प्रश्न येतले न्हय, त्या पळयणाऱ्यांनी आमचो फोन नंबर लक्षांत घेवचो. आमचो फोन नंबर तुमकां आतां दिसतलो 2490-444 आनी 2490-445. आमचो विशय आसा हॉस्पिटॅलिटी मदल्यो संद. तर आतां हे जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसा ताच्या भितर करियर जर करतलो जाल्यार कोर्साची गरज ही जायच. बरोबर. तर गोव्यान एखाद्या भुरग्याक, उमेदवाराक कोर्स जर करपाक जाय तर ताचो प्रवेश कसो कितें करचो ताणें? ओके.
आमचे जे हांव आतां ज्याचे शिकयता ते इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. हे इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट हे मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाज्या अंडर येता. आनी गोव्यान हाजी सुरवात आमी फूड क्राफ्ट इन्स्टिट्यूट म्हणून सुरू जाले 1968 सालान. ताज्या नंतर आमी नव्या बिल्डिंगेन आयले 1984 सालान आनी आमकां अपग्रेड केले फूड क्राफ्टाचे इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. ही जी इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आसा भारतान पुऱ्या 21 आसा. वेगळे वेगळे जे कॅपिटल सिटीज ही अशी मुख्य कॅपिटलान 21 इन्स्टिट्यूट आसा. आनी गोंया भितर आमचे पर्वरी आसा ते वन अमंग देम. ओके. आता ह्या संस्थेन जर प्रवेश घेतलो जाल्यार कितें तरी एक निकश आसतलेच. बरोबर. तर ते निकश कितें आनी मुख्य म्हणजे बरेच फावटी पालकांचो आनी भुरग्यांचो गोंदळ जो जाता की ती जी संस्था आसा ती सरकार मान्य आसा की ना. बरेच फावटी जायरातीक भुलून आमी त्या संस्थेन प्रवेश घेता पण हो जो तांत्रीक जो मुख्य भाग आसता ताचेर खुबशे जाण लक्ष दिनात आनी बरेच अशे भुरगे अडचणीन सांपडल्या. तर त्या विशयी हें रिकॉग्नायज आसा ती ताची थोडीशी म्हायती तुमकां दिवची. 1984 सालान भारत सरकार आनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी नॅशनल कावन्सील फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टॅक्नॉलॉजी नवी दिल्ली हांगा स्थापन केली. आनी तांच्यांनी 1954 सालान मुंबयचे IHM मुंबय ते सुरू जाले आनी अशें करून एक एक मागीर दिल्ली कलकत्ता चेन्नय अशें करून 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 वाडत गेली. आतां सद्या जी आसा ती 21 इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. ताज्या नंतर 15 आसा स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट जी स्टेटीच्या हातून आसा राज्याची. आनी ताज्या नंतर 5 फूड क्राफ्ट इन्स्टिट्यूट आसा. त्या शिवाय हे कमी पडटा म्हणून मागीर कितें केलें आनीक 14 इन्स्टिट्यूट तातूंत एफिलिएट म्हणजे जी संलग्न केली. अशें करून टोटल सद्या आसा 50. हातूंतल्यान आमच्या लक्षांत येता की पर्यटन हाची मागणी सतत वाडत चल्ल्या म्हणून ह्यो गरजो वाडत चल्ल्या. आनी आतां एक सांगपाचें म्हणजे आतां पर्यंत जर काडलो जर स्टॅटिस्टीक तर साधारण 53,000 पास आउट जाल्ले आसा. म्हणजे आतां त्या आमकां ह्या इन्स्टिट्यूटान जर गोंयच्या भुरग्याक प्रवेश घेवपाक जाय तर ताची पद्दत कशी कितें आसता म्हणजे ताची जायराती पासून म्हाका दिसता सुरवात जाता. जायराती साधारणश्यो डिसेंबर 15 नंतर सगळ्या पेपरांनी नॅशनल एज वेल एज लोकल दिसाळ्यान हे येता. ताज्या नंतर प्रॉस्पेक्टस जो आसता तो अवेलेबल केलो वता. आतां एक म्हणजे आमच्या इन्स्टिट्यूटान प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल आसा तशेंच डावनलोड सुद्धा करूं येता. एक वेबसायट आसा www.nchmcity.org हाजेर जर वचत जाल्यार तुका तो डावनलोड करूं येता. प्रॉस्पेक्टस आमच्या कॉलेजीन येवन घेवं येता आनी तो फॉर्म बी भरून मागीर सगळो तो परत डिमांड ड्राफ्ट लावन नॅशनल कावन्सील धाडचो. आतां ही प्रवेश पद्दत जी सुरवात जाली फॉर्म भरून ताच्या उपरांत कितें जाता. आतां ही जी आमची आसा न्ही हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स हो 3 वर्साचो कोर्स BSc कोर्स इन हॉटेल अँड हॉस्पिटॅलिटी एडमिनिस्ट्रेशन. हे 3 वर्साचो जरी आसलो ताका 6 सेमेस्टर आसा. 1 वर्स 2 सेमेस्टर केल्ले आसा आनी हाका जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम. आमी चर्चा ही चालू दवरया. एक प्रश्न विचारूंक सोदतात. हॅलो प्रश्न विचारात तुमचो. तुमचें नांव कितें. हॅलो तुमचें नांव कितें. Rahul. विचारत प्रश्न. I wanted to know if I do a course in hotel management, then what is the scope for me to join in shipping line? तांकां शिपिंग लायनान संद हातूंतल्यान कितें मेळटली. आतां ही शिपिंग लायन म्हणजे क्रूज लायनर्स आसा आनी दुसरे मर्चंट नेवी म्हणून आसा. दोनी हातून शिपिंग लायनीन ताका संदी आसा. क्रूज लायनर्स कित्येक फेमस क्रूज लायनर्स P&O, करिबियन, नॉर्वेजियन, कुनाड कितलेशेच आसा. हो जो कोर्स करता 3 वर्साचो तो ताका फूड प्रोडक्शन सर्वीस हाऊस किपींग
अशो कित्येक संदी क्रूज लायनराचेर, पूण ताका तांचो इंटरव्यू दिवचो पडटा आनी तो पास जाल्या उपरांत ताणें म्हणजे मुख्य म्हणजे ही तुमच्या कडली जी डिग्री आसा ती डिग्री घेवप महत्वाचें. आनी डिग्री घेवन एक थोडे एक्सपिरियन्सूय लागता, कित्याक डायरेक्टली हेड ऑन एक्सपिरियन्सूय मातशें तरी जायच. आमी ती पद्दत घेताले की तो कोर्साक जेन्ना तो एंट्री घेता त्या कोर्सान तांकां कितें कितें शिकयल्लें वयता, म्हाका दिसता तातूंतल्यान कल्पना पूर्णपणे येतली. आतां ही जॉयंट एंट्रन्साचे मातशें ताजे बद्दल सांगता. जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम पयलीं दिली. म्हणजे अशें न्हय की फॉर्म भरलो की ताका प्रवेश मेळ्ळो, ना ना ना, तशें शक्य ना. भारत सरकारान ऑल इंडिया जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम केल्या आनी हाका पयलो फॉर्म भरचो पडटा. आनी अंदू 15 एप्रील लास्ट डेट, ऑनलायन एज वेल एज थंय पावूंक जाय 15 एप्रील. थोडंसं तुमकां इंटरप्शन करता की ताका निकश कितें, 12वी पास जाल्लो उमेदवारूच ताका वचूं शकता? एकदम उत्तम प्रश्न केलो तुमी. हो जो जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम आसा ताका मिनिमम क्वॉलिफिकेशन जाय, एलिजिबिलिटी 12th आयदर आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स किंवा वोकेशनल पास, किंवा जो परीक्षेक आतां बसतलो ह्या वर्सा ताणें ताका अपियर जावं. आनी हाका पर्संटेजचो कांयच पर्सेंटेज बिलकुल ना. फक्त एक रिस्ट्रिक्शन आहा, तें म्हणजे वन ऑफ द सब्जेक्ट शूड बी इंग्लीश. आतां 12thूच ऑर इक्विवेलंट, काही जाण ते CBSE बोर्ड किंवा बाकीचे हें करता न्ही. चर्चा आमी फुडें चालू दवरुया. आमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतात. हॅलो, प्रश्न विचारात. हांव स्नेहा उलयतां. हां, स्नेहा मॅडम, हां, प्रश्न विचारात. म्हाका न्ही कुकिंगान खूब इंट्रस्ट आसा, पूण म्हाका गोंयान कांय फ्युचर ना म्हणटात सगळे म्हणजे फ्रेंड्स बी. सो म्हाका ते कितें गोंयान कितें स्कोप आहा तें जाय आसलें कळपाक. प्रश्न स्नेहाबाई तुवें उत्तम केल्लो आसा. गोव्यान कसल्याच कोर्साक स्कोप ना अशें जायना. शिक्षण केन्नाच वेस्ट जायना. तर हो कोर्स पयलो म्हणजे तुका कोर्स करचो पडटलो. एक तर 3 वर्साचो कोर्स किंवा एक शॉर्ट कोर्स. आमचे कडेन काही शॉर्ट कोर्सीस आसा जे 1 वर्साचे फूड प्रोडक्शन एंड पातीसरी, एक्सक्लुझिवली तो किचनानूच कॉन्सन्ट्रेट करून कूक किंवा बेकरी लायनीन फुडें मागीर हें करूंक शकता. तो केल्या उपरांत तुका कित्येक संदी आसा. त्या हातूंत दादले तशे बायल मनशां हय, दोनी दादले बायलां हें आसा. ताका शैक्षणीक हें अडचण काय ना. ना, आनी ताका पात्रता म्हणजे SSC जाय आनी तो मेरीट बेजीस, आनी तुजे 22 वर्सां हें जाय, एज लिमीट आसा ताका. ओके, ताका लागून कांयच ना करपाक बिलकुल प्रॉब्लेम. तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर तांकां मेळ्ळें आसतलें. आमकां आनी एक प्रश्न विचारूंक सोदता. हॅलो. Hello, I'm Anjana calling from Porvorim. I want to ask Mr. Kadkade, sir, there are any courses for housewives, short courses in your college? आमचे एट प्रेझेंट हाऊसवायफ कोर्सीस चालू ना, पूण आमी हाच्या पयलीं आमचे कडेन आसले, म्हणजे विकेंड कोर्सीस अशे हाऊसवायफा खातीर आसा. पूण आतां सिन्स वी हॅव चेंज टू सेमेस्टर सिस्टम आनी बाकीचे आमचे कडेन कोर्सीस आसा विच आर बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, हुनर से रोजगार, स्किल टेस्ट, ताका लागून आमकां सद्या तरी हाऊसवायफा कडेन कोर्सीस करपाक पर्याय म्हणून जर एक सुचोवचें जालें तर तुमी ताका कितें सुचयशात तांकां? ना, आमी इफ टायम परमिट्स म्हणटा तशें वील डेफिनेटली थिंक ओवर इट. तुमकां जरूर विचार करूं आमी. किंवा खाजगी स्तराचेर सुद्दां तेंच्यांनी एक्सप्लोर करूं येता. ना, हांव खाजगी स्तराचेर कांय सांगूंक शकना. आय एम नॉट अवेअर ऑफ वेदर इट इज अवेलेबल काय हें तें. आतां तेजे आमचे 3 वर्साचो जो कोर्स आसा न्ही ताच्या भितर खंयचे खंयचे विशय तांचो आस्पाव जाता हें जर सांगत जाल्यार डिटेल अशी आयडिया. बरोबर, तो विशय तो विशय आसलो तर हांव सांगतलो उदोटे हाजी आमच्या जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम. तर 15 एप्रील लास्ट आनी 27 एप्रिलाक अंदू परीक्षा आसा. 27 एप्रिलाक गोंया परीक्षा जातली, ती तशीच सबंद इंडिया भर जातली. तर 27 एप्रील शेनवारा 10 ते 1 परीक्षा आनी 200 मार्काची परीक्षा आसता 3 वरांची. तर आतां तुमी विशय म्हाका विचारले कसले कसले. हो आमचो जो कोर्स आसा न्ही हॉटेल अत्यंत इंट्रस्टींग कोर्स. ह्या विशयाची म्हायती आमी जरूर घेवया. आमी एक आतां थोडोसो विसावो घेवया. ओके.